धन्यवाद सखीचरण माताजी. सखीचरण माताजी आणि मुरलीधरचरण प्रभु आमगे पुरा जनाल खातीर इन्स्पिरेशन. तांगेल पळोवन तांगेले व्यवहार पळोवन तांगेल भक्ती पळोवन आमकांय भक्तींत इंट्रस्ट येता आणि आमी कसलेपणी थोडे रितीर कॉन्ट्रिब्यूट करता म्हूण मन आहेत जशी तांणी इतले चांगले रितीर उदाहरण कोण आमकां पुरा जना दाखयता आसा ती. सो धन्यवाद माताजी तुमकां फॉर इन्स्पायरिंग अस सो मच. हरे कृष्ण. सेशन सुरू करचे पुरा जनाक स्वागत आसा. तुमगेले पुरा स्पेशली मालगड जनाल पुरा जन तुमगेले आशीर्वाद आणि परमिशन घेवन आयची सेशन स्टार्ट करता. सेशना पशी पुढे शॉर्ट प्रार्थना करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आमगेले नेक्टर ऑफ भक्ती रसामृत सिंधूचे आमगेले टॉपिक कंटिन्यू जाता आसा. आयचे न्ही नेक्स्ट सेशन आमी चॅप्टर 7 डिस्कस करतली ती. सो हे चॅप्टर नाव एविडन्स रिगार्डिंग डिवोशनल सर्विस म्हणून हे प्रभुपाद स्वामीने चॅप्टर नाव अशी दिलेलं आसा. सो आमी रूप गोस्वामी आणि गोस्वामी जनाक एक प्रार्थना करूया हे सेशन आपशी पुढे. वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमूलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखामृता. तांगेले प्रार्थना करून तांगेल की तांणी बरयलें कशें की काव्य वाचूच कशें की आमी किंचित प्रयास करता आसता ती त्या आयकल्यान मात्रांची आमकां भक्तींतू प्रगती जावन आनीक वैष्णव जनाल सेवा करता भाग्य मेळ्ळो म्हूण तांगेले प्रार्थना करून मुखार सरूया. बेसिकली भक्ती रसामृत आमी 19 चॅप्टर्स हांवें डिस्कशन करचें आसा आनी तांतू फर्स्ट फ्यू साधना भक्ती रागानुगा भक्ती आनी प्रेम भक्ती हाजे वयर आसा. आनी रूप गोस्वामीन स्पेशली हे माधुर्य रसाचे भक्तीचे रसाचे विशय तांणी चड हांतू एम्फसिस करून तांणी इंट्रोड्यूस केलेलो आसा. भक्ती रस म्हळ्यार आत्माच तें एक इमोशन. आत्मा द मोस्ट प्युअरेस्ट इमोशन ऑफ द सोल म्हणटात पळय. विंगड खंयचें इमोशन आसल्यार हाजे वयरी निर्भर आसता. आनी देवाल केन्ना आमी प्रीत करतात पळय तेन्ना आमी रियली कंप्लिटली प्रीत करचे सूर करतात तशी म्हूण आमी पळयत. आतां आमी एक सान एग्जाम्पल घेवपाक जाल्यार एक सान चेडूं आसतना तो तागेले विशय मात लेखता आसतलो. ताका भूक लागली तो रडतलो तो और ताका जावका जाल्यार ह्यान जावका म्हणटलो. सान चेडूं आसतना मात चिक्के व्हड जाता जाता ताका कळटा की तागेले विशय न्ही ताणें तागेले आम्माल आनी आन्नाल विशय और बापसू विशय थिंक करता तो मात्र न्ही म्हणून. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर ताका फ्रेंड्स जावचे पुरो हो नम्म मात न्ही म्हगेली फॅमिली न्ही म्हगेली फ्रेंड्साल विशय वय हांव तांकांय प्रिती करता म्हणून. तशी एज मॅच्युरिटी डेव्हलप्स तागेली प्रिती करची कॅपॅसिटी चिके चड जावचे पुरो. मुखार तो समाजा विशय थिंक करचे पुरो मागीर देशा विशय थिंक करचे पुरो. जाल्यार कितले आमी एक्सपांड केल्यार आमगेली प्रिती करची कॅपॅसिटी आनीक कशें की वर्ताची खंयची आमी प्रीत करली. सगळे मनुष्य समाजाक वे केल्यार विंगड प्राणी आसत. प्राणी असल्यार ह्या प्लॅनेटार मात न्ही कितले व्हड ब्रह्मांड सृश्टी आसा. त्यातल्यार आमी केन्ना देवा प्रिती करता ती कोण रूट कॉज म्हणटात पळय ईश्वर परम कृष्ण त्या प्रीती करता ती तेन्ना आमगे लव करची आमी प्रिती करची कॅपॅसिटी मॅक्सिमायज जाता आनी आमी निज स्वरुपारी देवाकय न्ही देवाल सृश्टीक आनी देवाला पूरा कसं देवाला कनेक्टेड असतात ताजी ओटी प्रीती करचे शिकयता म्हणून सांगता. सो हे भक्ती रस म्हळ्यार भारी एक मधुर जावन एक भावना आत्मा जोडसून आशिल्लीची. प्रभुपाद स्वाम्यान हे
ऍक्च्युली एकदम टेक्निकल आसा हें बुक जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन हें समरी स्टडी केलेलें हाजें आनी एकदम गौडीय वैष्णव ट्रेडिशनाचें भारी एक इम्पॉर्टंट बुक म्हणून सांगितलें भक्ती रसामृत सिंधू आनी हांतू प्रभुपाद स्वाम्यान अर्जन्सी आसा म्हणून तें एक समरी स्टडी करून दाखयलेलो आसा तशींच कृष्णा बुकांतूय प्रभुपाद स्वाम्यान धांची स्कंदावेर आसा ताची समरी स्टडी म्हणून आशिल्ली म्हळ्यार कशें की एक इम्पॉर्टंट आसा संस्कृत टेक्स्ट पुरा तांणी ट्रान्सलेशन दिनी जाल्यार त्या व्हड कसं तत्व आसा त्या बुकांतू ताचे विशय तांणी बरयलेलो आसा आनी हांतू मंगलाचरणांत ह्या बुकाचें तांणी अखिल रसामृत सिंधू म्हणटात अखिल रसामृत मूर्ती म्हणटात देवाक म्हळ्यार देव म्हळ्यार ही पुरा रसान भरपूर आसा म्हणून आनी तांणी प्रार्थना करता ती रूप गोस्वामी की हे अखिल रसामृत मूर्ती आनी हे भक्ती रसामृत कोण अध्ययन करता ती तांकां पुरा जनाक कृष्णाल प्रतिभाय आकर्षण जावो म्हणून तांणी ते हें करतात आशीर्वाद दितात पुरा जनाक सो 64 आयटम्स लास्ट टायम आमी पळयलेले माताजीन सांगिल्लें मस्सकड आयटम्स तांणी सांगता ती आनी तांणी ते आयटम्स एक्सप्लेन करच्याक विंगड विंगड शास्त्रां दाखोवन रेफरन्स दिता ती ऑलरेडी वेद शास्त्र मस्त सकड आसा वेदव्यास देवान बरयलेलें तांतूंत दाखोवन तांणी रेफरन्स दितात म्हळ्यार विंगड विंगड शास्त्रां दाखोवन ते मेन पॉयंट कसले 64 आयटम्स इम्पॉर्टंट म्हणून रूप गोस्वामी आनी प्रभुपाद स्वामी सांगतात ती ताका ते सांगतात पळय नाना शास्त्र विचारणैक विंगड विंगड शास्त्रां दाखोवन तांणी विचार काणू निपुणव तांणी एक्सपर्ट आशिल्लीं ती रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आनी कसल्याक तांणी ते पुरा विंगड विंगड शास्त्रां दाखोवन विचारणैक म्हळ्यार विचार काण आमकां कसले सांगिल्लें सद्धर्म संस्थापक पकव म्हळ्यार कसं न्हय ट्रू रिलीजन आसा म्हळ्यार निज म्हळ्यार धर्म कसं न्हय ते संस्थापन करच्या खातीर तांणी हें केलेलें म्हणून आनी ते सद्धर्म संस्थापक कसल्याक लोकानां हितकारण जनाक सॅटिस्फॅक्शन जनान संतोषान चांग रुपार जीवन करच्या खातीर तांकां पुरा जनां एक भाग्य मेळका म्हूण त्या विचारान तांणी रूप गोस्वामीन हें पुरा काव्य बरयलेलें आसा तांकां ते सद्धर्म संस्थापक कसं तें एक इम्पॉर्टंट आसा तें स्थापन जावका म्हणून आशिल्लें की कितलो ग्लोरियस आसा कितलो व्हड विशय हो धर्माचो पुरा जनाक ह्या मनुष्य जन्मांत आयल्यार हाचे विशय ताची एक म्हणटात पळय अनुभूती अनुभव जावका म्हूण तांगेले मनांत आसा आनी हें दोळ तें आशिल्लें आमी पाजिल्लें तांतू तांणी तुमी सेशन्स एटेंड करून आसता जाल्यार तांणी विंगड विंगड रुपार दाखयलेलें की भक्ती कशी व्हड म्हळ्यार श्रेश्ठ कशी भक्ती मुक्ती किना कशी व्हड भक्ती आनी भक्ती किना मुखारसून कसं ना हें पुरा आमी पुरेच चॅप्टर्सांत ह्या पॉयंट्स बरयलेलें आसा आतां तांणी सैद्धांतीक रुपार हें पुराय दोळ तें सांगिल्लें आसा जाल्यार हांगा दाखोवन चॅप्टर 7 दाखोवन रूप गोस्वामी प्रॅक्टिकल वे नाही सांगता ती सो आता ह्या चॅप्टर्सांत मस्त फिलॉसॉफी ना प्रॅक्टिकल वेज आसा ती की कसं करका आमी भक्तींत मुखारसून वचच्याक हें भक्ती रस एक्सपिरियन्स करच्याक म्हणून सो ह्या चॅप्टर्सांत तुमी पळयल्यार तांगेले मोरल स्टेटमेंट्स आसा ती वाक्य आसा अशी करका म्हणून आनी अशी कसल्या करका तांणी तांचें एक शास्त्राचें रेफरन्स दिता ती पळय भागवतांत तशी सांगिल्लें आसा भगवद्गीतांत तशी सांगिल्लें आसा और खंयचे वेदांत तशी सांगिल्लें आसा म्हूण तांगेले स्टेटमेंटा खातीर तांणी कसं की एक स्क्रिप्चरल कनेक्शन दिवन दाखयता ती की हांव मात सांगची न्ही हें स्क्रिप्चरान फुडें शास्त्रांत विंगड वैष्णव जनान गुरून देवान फुडें सांगिल्लें आसा चैतन्य महाप्रभून मागीर सांगिल्लें आसा कृष्णान सांगिल्लें आसा म्हूण तांणी तें पॉयंट आवट करता ती आनी ह्या पुरा कसल्या तांणी करता आसा ती कसले की आमी साधक जावन कोण आमी भक्तींत मुखारसून वचचे पळयता आसा ती आमकां कळटा की हे नवो वस्तू न्ही फूड दोखून चोल नाही आशिल्ली प्रथा भक्ती म्हळ्यार आनी आमकां आनीक ताजे विशय अंडरस्टँड जाल्यार म्हळ्यार आमकां तें कळल्यार तो वस्तू हा ते तत्व कसं न्हय तेन्ना आमी आनीक मुखारसून वचेत आनी हे 64 आयटम्स अशे आसा की प्रभुपाद स्वाम्यान हे इस्कॉन संस्थांत हे पुरा एप्लिकेशन केलेलें आसा 64 आयटम्साचें ऑफकोर्स पुरा इक्वल फ्रिक्वेन्सी ना अशें पुरो कसं जालें की खंयची सिच्युएशन लेकर कसं एप्लाय करता ते प्रभुपाद स्वाम्यान एप्लाय केलेलें आसा जाल्यार आमी पळोवं येता हे 64 आयटम्स कसं नासता ती ते पुरा देवालोटू कनेक्शन जावचे खातीर देवालोटू एक संबंध जावचे खातीर एक प्रयास जाता हे आमी फॉलो केल्यार सो आज हे चॅप्टर 7 आमी 2 पार्टान करतात आयची सेशन आनी नेक्स्ट सेशनांत
आयच्या सेशनांतू आम्ही हे 5 पॉइंट कव्हर करूया. सो प्रभुपाद स्वाम्यान हे तुम्ही आता नेक्टर ऑफ डिवोशन तुम्ही वाचिल्यार ताजे रूप गोस्वामीन ओरिजिनल संस्कृत वर्सेस तांणी कोट करनी कसं की तांकां कसं इम्पॉर्टंट आसा ते आमगेल खातीर तांणी ते मेसेज दिलेलें आसा. जाल्यार हांव ओरिजिनल संस्कृत वर्साचे ताचे कसं वर्डिंग यूज केलेलें हांव सांगता. फर्स्ट पॉइंटा खातीर रूप गोस्वामीन सांगिल्लें आसा गुरो पादाश्रय म्हळ्यार एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर. मागीर सेकंड पॉइंट आज आमी डिस्कस करचें श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम. एक दीक्षा घेवचें स्पिरिच्युअल मास्टराले आनी तागेले आमी इन्स्ट्रक्शन्स रिसीव करचे म्हणून. मागीर थर्ड पॉइंट कशें आशिल्लें विश्रंभेन गुरु सेवा म्हळ्यार आमी गुरुले श्रद्धेन आनी धैर्यान देवाल तांगेल सेव करचें. मागीर साधु वर्तमानो वर्तनम चारय पॉइंट आशिल्लें म्हळ्यार पुरा साधू जन आसा ती तांगेल पच्चिनारी और तांणी कशें आमकां दाखयलेलें वाट आसा ताजेर आमी मुखार सुन वचचें म्हणून. आनी सद्धर्म पृच्छा म्हळ्यार आमी कसन हे आध्यात्मिक विशयाचे कसन हो विशय आसा आनी तूं कशें मुखार सुचें ताची इन्क्वायरी करचें म्हूण तांणी हें. सो आनीक मुखार पॉइंट आसा ते नेक्स्ट टायम आमी कवर करूया 7 चॅप्टर्साचे. आयच्या सेशनांतू आमी हे 5 पॉइंटारी फोकस करूया. सो फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्टिंग द स्पिरिच्युअल मास्टर म्हळ्यार गुरु पादाश्रय. तांतू प्रभुपाद स्वामी हे भागवतमाचे 11 स्कंदाचे 3 अध्याय सांगचे हे प्रबुद्ध म्हणून नवयोगेंद्र आशिल्ले तांतूल एक ऋषी आशिल्ले तांणी निमी महाराजा सांगची श्लोक. प्रभुपाद स्वामी हे कोट यूज करता ती हे पॉइंट डिस्क्राइब करताना. हे श्लोक अशें आसा तस्मात् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम. म्हळ्यार तस्माद म्हळ्यार कोणाक श्रेय उत्तमम जावका म्हणून म्हळ्यार मत्स्य सकड जिज्ञासु प्रपद्यते जिज्ञासु म्हळ्यार नॉर्मल कशें वस्तू निमगूच न्ही म्हळ्यार हे करियरा विशय और विंगड कसं संसान विशय न्ही हे संवसाराचो जाल्यार कसं न्ही तस्मात गुरु प्रपद्यते गुरु शरण घेवन जिज्ञासु श्रेय उत्तमम म्हळ्यार लॉंग टर्मान तू निज म्हळ्यार श्रेय कसं न्ही ताजे विशय आमी निमगून घेवचे अशी सांगतात. म्हळ्यार ह्या वस्तून तू ह्या वर्ल्डाचे आमकां कॉम्पिटिशना खातीर मस्त सकट क्वेश्चन्स आसचे पुरो आनी अशी सांगतात न्हय सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट म्हणून म्हळ्यार हांव तूं कसं करता हें कसं करता तें कसं करता म्हणून. प्रभुपाद स्वाम्यान अशी एक पंत सांगिल्लें की ह्या वर्ल्डान तूं इन द एंड फिटेस्ट ऑल्सो डोंट सर्वायव म्हणून. म्हळ्यार फिटेस्ट जनय आसना ताका श्रेय उत्तमम म्हळ्यार कसं न्ही आनी उत्तम म्हळ्यार हे गुण हे संवसाराचे काळोख तम तांतू मुखार सून वचचें कसं नसवे श्रेय म्हळ्यार अल्टिमेटली कसं चांग एंड आमगेल जिवनांतू कसं की कसं न्ही आमगे लायफान कसं चॉयस आसल्यार कसं करचें ना आमी मस्त सकट कोर येता पॉसिबिलिटी मस्त सकट आसा जाल्यार स्वल्प विशय आमी करतली ती आमगेल नेचर आलेकार जाल्यार ते सम की न्हय की मस्त सकट प्रश्न येता आमगेल मनांत आनी अल्टिमेटली चांग कसं आमगेल खातीर. अर्जुनान त्यांची निमगेले तागेले एक जीवनांत ते कुरुक्षेत्रांत ते परिस्थिती येयली तेन्ना ताणें देवाक ह्यांची निमगेलें श्रेय म्हगेल खातीर चांग कसं देवा तूं सांग म्हाका हांव कन्फ्युज्ड आसा म्हणून. सो असल एक एटिट्यूडान गुरु पादाश्रय तशी मनान आमी एक शरण वता ती आनी तो गुरु कशें सुका म्हूण आनी तूं हे श्लोकांत आसा शाब्दे निष्णातम म्हळ्यार वेदशास्त्रांत तूं एक्सपर्ट आनी नॉलेजेबल आसा म्हणून म्हळ्यार ताका पुरा शास्त्रांत तूं दाखयलेलें देवाल भक्ती कशी करची देवाल विशय कसं ते वेदशास्त्रांत कशी चोलका म्हणून तें तूं एक्सपर्ट आसा आनी नॉलेजेबल आसा ते गुरुल कॅरेक्टरिस्टीक म्हणून. आनी उपाश्रय म्हूण सांगिल्लें प्रभुपाद उपाश्रय म्हळ्यार ह्या संवसारा विशय जे वस्तू तांणी मस्त अटॅच ना ती तांकां आकर्शण देवालें आनी देवाल भक्ती विशयांतूच आसा तसल तो एक गुरु तसल हाका शरण वचुका म्हूण सांगतात. आनी प्रभुपाद स्वामी आंतू पर्पोर्ट आंतू एडिशनली सांगता ती तांतू आमकां प्रभुपाद स्वाम्याल एक मूड कळटा की तांकां कितले एक सेन्स ऑफ अर्जन्सी आशिल्लो आनी तांगेले कसं एक करुणा भाव आशिल्लो आमगेल पुरा जना खातीर की तांकां तांणी आमकां तांचे विशयाचे डायरेक्टली पॉइंट करची तशी
विशय सांगता आशिल्ली हे 500 वर्स फुडें बरयलें आसचें पुरो जे तांकां कोत्ता तसो की ह्या जनाक आतां आयज काला जनाक कशी सांगू काय म्हणून ताका तांणी तें एडिशनल तांगेले एक विशय तातूंत सांगता आशिल्ली कशी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणून ते वेदांत सूत्र सुरू जातात तेन्ना अथा तो म्हळ्यार कसं न्हय आत्ता तुम्ही मनुष्य जन्मांत आयलीं ती ब्रह्म जिज्ञासू म्हळ्यार आतां तुमी आध्यात्मीक विशया विशय तुमकां इंट्रस्ट येवका तुमी निमगुका हे जीवन म्हळ्यार कसं न्हय आध्यात्मिक विषय म्हळ्यार कसं न्हय आत्माच उद्धार कशी करचे असल पुरा प्रश्न तुम्ही निमगुका मनुष्य जन्मांत आयिल्ले निमित्त म्हणून अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तशींची प्रभुपाद स्वामी ह्या श्लोकांत तो अशी सांगता ती तस्माद तस्माद म्हळ्यार हें कसलें आमकां गुरु पादाश्रय और गुरुम प्रपद्यते कसलें जावका तस्माद तांणी हें सांगता ती कशी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हळ्यार आतां मनुष्य जन्मांत आयलीं ती अथा तो आनी मुखार सुनू ब्रह्म जिज्ञासा आसूं का म्हणून प्रभुपाद स्वामी हांगा सांगता ती हाचे तस्मादाची मिनींग वयता आनी अनपॅक करता ती म्हळ्यार तस्माद म्हळ्यार कसं न्हय हांगा ह्या श्लोकांत कसलें आमकां गुरु जावपा म्हणून तस्माद म्हळ्यार आमी एक प्रकारारी कन्विक्शन आसूं का आमगेल्या एक्सपिरियन्सान की हे कितलेंय संवसारांत सूख आसल्यार तातूंत एक लिमिटेशन आसा अशें पुरो चांग सिच्युएशन वायट सिच्युएशन जाल्यार अल्टिमेटली ती निज जावन एक आनंद सूख ते मेळटा जाल्यार आनी पुणी गुरुम प्रपद्यते कशी करचें म्हूण गोतना जाल्यार प्रभुपाद स्वामी कशें सांगता ती की आमी ह्या संवसारांत देखून कसं की एक आध्यात्मिक विशयान तूं इंट्रस्ट घेवच्या खातीर गुरु प्रपद्यते देवाल विशयी तूं इंट्रस्ट घेवका म्हणून तो कोणाक देवाल विशयांत आध्यात्मिक विशयांत इंट्रस्ट आसा रियल हॅपीनेस निज जावन आनंद कसो न्हय तसल मनशान तस्माद आतां तुमी कन्विन्स जाल्लीं न्हय की कितले आमी ट्राय केल्यार संवसारा विशयांत तूं आमगेल थ्रू आमगेल विंगड जनाले लायफा एक्सपिरियन्सीस थ्रू आमी पळोव येता आमगेलो ओन एक्सपिरियन्स विंगड जनान सांगिल्लें आयकल्यार आमकां कळटा कसं की एक लिमिटेशन आसो और हे संवसारीक सूख म्हळ्यार चड काळ व्हरना कसं की एक मुखार सून इंट्रस्ट आसूं का ते कळ्ळें न्हय आतां गुरुम प्रपद्यते आनी तुमी गुरू शरण येयाती म्हूण तशी प्रभुपाद स्वामी सांगता ती आनी सांगता की हे मिशन ऑफ ह्युमन लायफ म्हळ्यार हे मनुष्य जन्माचे की आमी हे संवसाराचे प्लेना देखून म्हळ्यार हे सर्फ हे जगत्या देखून आध्यात्मिक आनंद कशी प्राप्त करचे ताजे खातीर आमगेलें मना वचुका आनी त्या मना गेलसिता तस्मात गुरु प्रपद्यंते हे मना गेलसिता गुरू शरणांत येयाती सो मात प्रभुपाद स्वामी ह्या गोत आशिल्ली तांणी टायमार आसतना मस्त जन गुरु गुरु म्हूण क्लेम करता आशिल्लीं ती ताका प्रभुपाद स्वामी ह्या वे सांगता ती शाब्दे परेचे निष्णातम म्हळ्यार तुम्ही पळोवन घेवका की तो गुरु कोण तुम्ही एक्सेप्ट करता आसा ती इज ही एक्सपर्ट एंड नॉलेजेबल आनी ताका देवाल विशयी भक्ती प्रिती आनी ह्या संवसारा विशयी न्ही ब्रह्मण्य उपाश्रय म्हळ्यार ह्या संवसारा विशयी न्ही देवाल भक्ती आनी देवाल कृष्णा खातीर प्रिती कितले शरणागत जावन आसा तें एक गुरु लक्षण म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगता ती सो हे फर्स्ट पॉइंट हें आशिल्लें मागीर सेकंड पॉइंट येता तांणी सांगता ती की एक्सेप्टिंग इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणून तांणी ते हे पॉइंट सांगता ती आनी त्या पॉइंटा खातीर तांगेले म्हळ्यार विश्रंबेन गुरु सेवा म्हळ्यार ह्या पॉइंटान येताना अशें आसता की ह्या पुरो टॉपिक सांगतू की श्री कृष्ण दीक्षादी शिक्षणम ह्या पॉइंटा खातीर एक्सेप्टिंग इनिशिएशन फ्रॉम स्पिरिच्युअल मास्टर अँड रिसिविंग इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम हिम म्हणून ह्या पॉइंट येतात आता आमी पळयतलीं ती ह्या पॉइंट आमी ड्युरींग दिस नेक्स्ट हाफ एन आवर आमी ह्या पॉइंट रिपिटेडली चिके डिस्कशनार येतलें की दीक्षा नेसेसरी आसा म्हणून म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून आतां दीक्षा म्हळ्यार कशें न्ही की यज्ञ कोर न्हू आमी कसं की वाव्स घेता ती म्हळ्यार ह्या करतलीं जी 16 राउंड जप करतलीं ती आनी गुरु आमकां एक नवें नांव दिता कसं न्ही दास दासी देवी दासी म्हणून इज इट नेसेसरी रूप गोस्वामी चैतन्य रूप अशी शास्त्रांत ना की रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दीक्षा घेतली चैतन्य महाप्रभून तांणी कसं की एक कश्टांत आशिल्लीं सिच्युएशनांत तांणी बंगालांत तुम्ही फुडें सेशन्स आयकून आसल्यार पुरो तांणी ते एक मुघल सम्राटा अंडर सर्वीस करता आशिल्लीं ती कश्टांत आशिल्लीं ती आनी तांणी चैतन्य महाप्रभूक लेटर पेटोवचें आशिल्लें
की आमकां देवा तुगेलें शरण येवका, तुगेलें रक्षण जावका, आमी सिरकून पडलीं त्या संवसारांत म्हूण. आनी चैतन्य महाप्रभू भारी तांगेली एक भक्ती वैरी, भारी तांगेलें एक प्रेम, तांगेली एक नम्रता पळयल्यार चैतन्य महाप्रभू एकदम आकर्शीत जालीं त्या दोग जाणां वयर. आनी तांणी रामकेली येवन तांकां मेळ्ळीं ती. आनी थंय जीव गोस्वामीन वय पळयलें, म्हळ्यार तांगेलो भाच्य आशिल्लो, तांणी पळयलें की कशी तांगेलो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तांगेलें नांव विंगड आशिल्लें, तांणी कशी शरण आयलीं ती म्हूण, गुरू पादाश्रय चैतन्य महाप्रभू शरण आयलीं ती म्हूण. आनी मुखार सुनू चैतन्य महाप्रभून ट्रॅव्हल करताना म्हळ्यार हेका तेका विंगड विंगड स्थळार तांणी वताना वाराणसींत तांणी मिटींग करता ती, जगन्नाथपुरीन चड टायम मेळटा ती. आनी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तांगेलें हृदयपूर्वक गुरू पादाश्रय म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभूलें शरण आयलीं ती. म्हळ्यार धिक्षाचें व्हड वस्तू म्हळ्यार अशी कांय ना की चैतन्य महाप्रभून यज्ञ केल्लें आनी तांकां संख्य एक ऑफकोर्स तांकां नांव मेळ्ळें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तांगेलें फुडेंच न्हय आशिल्लें तें. जाल्यार अशी कांय सेरेमनी जावन कसन की फॉर्मली जालेलें ना. धिक्षाच पॉयंट म्हळ्यार हृदयपूर्वक जावन की देवा तूंच रे मेगेले गती. आनी कोणाले एक गुरुलें पादाश्रय म्हळ्यार तूं म्हाका दाखोवन दिवका की कशी हांव भक्तीन मुखार सून वचेत. हांव भारी मेगेले तूं दोश आसा. ते हृदयपूर्वक भावनान केन्ना आमी कोणाले आश्रय घेता ती, तें निज म्हळ्यार धिक्षाच मूड म्हळ्यार तें. एक्सटर्नली फॉर्मॅलिटी कसो नासचें पुरो, तें आमी इम्पॉर्टंट आसा. जाल्यार एसेन्स कसो न्हय, आमी तांगेलें एसेन्स कसो नाशिल्लें म्हळ्यार तांणी चैतन्य महाप्रभूले इन्स्ट्रक्शन्स, तांगे लेटर तांणी कसं पेटयलेलें तें तांणी फॉलो करता आशिल्लीं ती. सो कृष्ण, सो श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम म्हळ्यार एसेन्स शिक्षा. कसं ते फॉलो करता ते प्रिंसिपल्स तें एसेन्स. दीक्षा इम्पॉर्टंट जाल्यार एसेन्स शिक्षा. आनी दीक्षा म्हळ्यार ते फॉर्मलायज जाता रिलेशनशीप. म्हळ्यार गुरूकय शिष्यांकय दोग जाणां कळटा की ह्या पथार आमी ओट्टू आसा ती म्हूण. ताचे खातीर ते एक दीक्षाच इम्पॉर्टन्स म्हूण सांगितलं. प्रभुपाद स्वामी, तांगेल गुरू भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वामी, तांणी हे दीक्षा सेरेमनी म्हळ्यार हो महोत्सव तांणी चांग रुपार केलेलो आसा. आनी कन्या दीक्षा आसतना ते ट्रेडिशनली लेकारी यज्ञ करून ते शिष्याक स्विकार करून तांणी तांकां तांगे नांव दिवचें आनी हरिनामाचें तें दीक्षा दितना तांकां जपमाळा दिवचें, तें पुरा तांणी केलेलें आसा. सो दीक्षा म्हळ्यार इम्पॉर्टंट कसो जाल्यार की तें एक फॉर्मलायझेशन जाता. आनी तें फॉर्मलायझेशन जावचें कसो जाल्यार रिलेशनशीप कंटिन्यू जावन आमकां जावंक आशिल्लें ह्या मनुश्य जिवनांत जावंक आशिल्लें तें शिक्षा ते कंटिन्युअसली मेळटा असो म्हूण ते दीक्षा घेवची. आतां आमकां नॉलेज खंय देखून मेळचें पुरो, गुगलार करूं येता, हाजेर करूं येता, खंयच्या बुकार वचूं येता. जाल्यार आमी खंयचे युनिवर्सिटी वचून रजिस्टर जातात न्हू कसं शिक्का जाल्यार कसं जाल्यार की एक ऑफिशियल रिलेशनशीप जाता आमगेले त्या युनिवर्सिटी वट. आनी युनिवर्सिटी जॉइन केल्ले जाता कसं जाता, खाली युनिवर्सिटी जॉइन केले मात्र ना, ते युनिवर्सिटी कसं इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पळय त्या पुरा आमकां यूज करचें मेळटा. क्लासरूम, त्या युनिवर्सिटींत विंगड प्रोफेसर आसचे पुरो. तशींच प्रभुपाद स्वाम्यानी इस्कॉन म्हणलेलें व्हड युनिवर्सिटी आमकां क्रिएट करून दिलेलो आसा. आमी दीक्षा म्हळ्यार ते एक फॉर्मल एंट्री जाता आनी प्रभुपाद स्वाम्याल शिष्य, तांगेले ग्रँड शिष्य आसात पुरा, तांणी पुरा जर्नल गायडन्सारी आमकां आनिकय तांतू मुखार सुन कशें वचचें कोण कळटा. ह्या युनिवर्सिटीन पळयल्यार श्रील प्रभुपाद आमगेले प्रायमरी गायडा म्हणटी आसा ती. मात मस्त सकट टिचर्स आसा ती. आतां आमी क्लासरूमांत स्कुलाक क्लासांत गेल्यार पळय आमगे क्लास टिचर म्हूण आसता. आनी ती रिस्पॉन्सिबल आसता त्या चेडवां खातीर त्या क्लासाचे. जाल्यार क्लास टीचर मे बी खंयचे एक सब्जेक्ट मात शिकयता, मे बी इंग्लीश शिकोवचें पुरो, मॅथ्स शिकोवचें पुरो. विंगड पुरा सब्जेक्ट येता खातीर विंगड विंगड टिचर्स आसचे पुरो ती. सो आमी पुरा टिचर जाल्यार शिकता ती. सो एक रितीर आमी हें पळोवं येता की दीक्षा घेवन आमगेले केन्ना एक रिलेशनशीप जाता आमगेले गुरू वट्टू आनी आमगेले प्रायमरी टीचर जाता ती. जाल्यार पुरा इन्स्टिट्यूशन आशिल्ले पुरा टिचर्स आमगेले एक लेखार गुरूची कोणाले आमी शिक्षा घेवं येता. एक प्रायमरी क्लास टीचर म्हणटी जाता. आनी हें फॉर्मल कनेक्शन कसं जाल्यार जावका दीक्षाचें कसं जाल्यार की युनिवर्सिटी रेजिस्टर जावची इम्पॉर्टंट न्हय. युनिवर्सिटी तकून ग्रॅज्युएट जावचें तें इम्पॉर्टंट पॉयंट. रेजिस्टर करून क्लास वचचें नासल्यार इट इज ऑफ नो यूज न्हू. सो होल आयडिया दीक्षाची हें की ग्रॅज्युएट जावचें म्हळ्यार हें मनुश्य जन्मांत आशिल्लो तो कसो विशय आसा ते श्रेय उत्तमम
ताचे विशय स्वीकार करून हे मनुष्य जन्म सार्थक करी म्हळ्यार मनुष्य जन्म सार्थक जावच्या खातीर ते दीक्षा एक्सेप्ट करचे म्हणून तो आमी पळयता. आनी गुरू म्हळ्यार केन्नाय एज अ पर्सन तांणी ते एक संप्रदाय रिप्रेझेंट करता ती आनी फूड लोकून तांचे एक संप्रदाय मस्तकड गुरू जावन आसतली. सो इन दॅट सेन्स दीक्षा इज ओनली अ पार्ट ऑफ शिक्षा. शिक्षा पुरापशी इम्पॉर्टंट आनी मात दीक्षा घेताना आमी फॉर्मली सांगता ती की आमी आनी डेली 16 राउंड जप करतली ती आनी सर्टन रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करता ती. तो दीक्षाचे इम्पॉर्टन्स आसा. मात इम्पॉर्टंट हें की आमी वैष्णव संघांत आसता ती आनी प्रभुपाद स्वाम्यान ताजे विशयी आनी प्रभुपाद स्वाम्याल शिष्य तांणी पुरा जनान एक कम्युनिटी करच्या खातीर इम्पॉर्टन्स दिलेलें आसा की आमी कम्युनिटींत राबून म्हळ्यार एक संस्थेचे आमगेले समाजांत ते भक्ताल समाजांत वैष्णव समाजांत राबून आमी सेव करचें तो एक व्हड विशय म्हणून. आनी प्रभुपाद स्वामी एक तरी आमकां ते संप्रदाय आउट कनेक्ट करता ती खंयची कृष्णाल आउट कनेक्शन आसा. सो प्रभुपाद स्वामी एक प्रकार पळयल्यार एक प्रायमरी लिंक जाता ती म्हणून पळयता. आनी प्रभुपाद स्वाम्याल दया आमी तीन वेन पळयता. हें ट्रायपॉड म्हणटा ती गुरू साधू शास्त्र म्हणून. आमी तीन विशयार हें प्रभुपाद स्वाम्याल मर्सी तांगेल करुणा आमी अनुभव करूं येता. एक तर आमी खंयचेय एक गुरूले दीक्षा घेवन आमी स्वीकार करता ती ते आमी प्रभुपाद स्वाम्याली दय ती कसले की तांणी प्रभुपाद स्वाम्याले और प्रभुपाद स्वाम्याल शिष्य जावन अशें पुरो तांगेले आमी दीक्षा घेतली आमी एक्सपिरियन्स करता ती ते प्रभुपाद स्वाम्याली दया. आनी व्हड विशय म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामी आज आमी नेक्टर ऑफ डिवोशन तांगेले बूक तशी तांणी कितली सकट बूक बरोवन दिलेलें आसा आमकां. सो एक प्रकार पळयल्यार शिक्षा गुरू म्हळ्यार आमकां शिक्षा मेळचे एक प्रकार पळयल्यार प्रभुपाद स्वामी परमनंट शिक्षा गुरू तांणी फाउंडर आचार्य म्हणटात पळय कसले की पुरा जन कोण येता ती आमी प्रभुपाद स्वाम्याले बुक्स और तांगेले बुक्सा वयर उलयलेले विशय आयकुनूच आमी मुखारसून वता ती. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हांतूय प्रभुपाद स्वाम्याले करुणा तांगेले आशीर्वाद आमी अनुभव करत आमगेल्या जिवनांत. आनी इतले सकट पुरा जन शिष्य वर्ग इतले पुरा सकट जन आसा ती वैष्णव संघांत तांगेले पुरा जनाले आमी एक्सपिरियन्स करूं. प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले संस्था तांगेले मुखारसून वचचे खातीर तांणी गव्हर्निंग बॉडी कमिशन म्हणून केलेलें की तांणी ह्या जगत्यांत पर्सनली ना आसतना हे संस्था मुखारसून वचचे खातीर तांणी गव्हर्निंग बॉडी कमिशन म्हणून केलेलें आनी मस्त सकट जना तांणी नॉमिनेट केलें कोण हे इस्कॉन संस्था विंगड वर्ल्डाचे विंगड पार्ट्सांत हे मुखारसून वचचे येता आनी हे संस्था आनीक मुखारसून चलूं येता म्हणून. सो हे गुरू साधू शास्त्र हे तीन एक ट्रायपॉड म्हणजे एक टेबला तीन पाय असल्या म्हणतात पळय तिन्नी इम्पॉर्टंट आनी हे तिन्नी आमी एक्सपिरियन्स करूं येता प्रभुपाद स्वाम्याले कनेक्शनांत आमी पळयता. आनी साधू म्हणटाना इस्कॉन मात म्हूण न्ही विंगड गौडीय वैष्णव अशें पुरो विंगड वैष्णव जेवन अशें पुरो बॉनफायड संप्रदायाचे कोण निज जावन शास्त्रांत कशी बरयलेलें आसा त्या लेखार तांणी जीवन करता आसत तांणी साधू जातात. ऑफकोर्स विंगड वैष्णव आसांत सर्टन सिद्धांतीक रुपार चिके एक व्यत्यास अशें पुरो डिफरन्सीस अशें पुरो और सर्टन वेज प्रॅक्टिकली कशी करची वस्तू जप कशी करचे और पूजा कशी करचे तांतू चिके डिफरन्सीस अशें पुरो विंगड संप्रदायांत. आनी ते मूड आसता पळय देवाले सेवा करची पुरा जनान जाल्यार कशी करचे तेंची मूडार करचे तांतू चिके डिफरन्सीस अशें पुरो जाल्यार तांणी पुरा जन साधू खातीर हे क्वॉलिफाय जातात खंयचेय रुपेर असल्यार. आनी पुरा वैष्णव संप्रदायांत पुरा जन एक्सेप्ट करता ती की प्रभुपाद स्वाम्यान कसान एक कॉन्ट्रिब्युशन केलेलें आसा भक्ती खातीर की सगळे एक पयरी काही कितले सकट वैष्णव व्हड गुरू तो आमी टीव्हीर पळयता मध्व संप्रदायाचे असो रामानुजाचार्य संप्रदायाचे असो तांणी पुरा जेन्ना भारी चांग रुपार एक्सेप्ट करता ती की प्रभुपाद स्वाम्यान तेका एक भक्तीच प्रचार सगळ्या विश्वांत केलेलो आसा तांगेल्या म्हणजे कोणी करनी म्हणून पुरा जन एक्सेप्ट करतात. सो आमी त्या एक विशयार पळोवन आमी इन्स्पायर जावन हे डिस्कशन मुखारसून व्हरचें. सो आमी पळयलें ना ते दोन पॉयंटांत सुरे आयटम म्हळ्यार गुरू पादाश्रय आनी गुरू पादाश्रयांत प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें की दोन्ही लेखार टेस्टिंग जावपाक गुरू न्हय शिष्या टेस्ट करपाक एक्सेप्ट करचे पशी फुडें शिष्यानूय गुरूक टेस्ट करपाक शरण वचचे पशी फुडें. ते गुरू पादाश्रय म्हळ्यार
शिष्यान टेस्ट करचे म्हळ्यार ऑफकोर्स अहंकारान न्ही की कितले गोत्त आसा म्हूण त्या मुडार न्ही जाल्यारीची पळोवचें तांणी सांगिल्लें आसना तें निष्णातम उपाश्रय म्हणून म्हळ्यार कशी म्हूण तें ऑब्जर्व करून आमी हाजी हें पळयल्यार हें व्यक्तित्व पळयल्यार आमकां देवाल भक्तींत मुखार सुन वचुका म्हूण दिसता हांव हांगेले गायडन्स घेवका तें एक विशय पळोवन तें एक शिष्यान गुरू टेस्ट केल्या म्हणजे जाता म्हूण पळयत आनी रिलेशनशीप गुरूल आनी शिष्यान म्हळ्यार तें एक इम्पॉर्टंट आसता अशी सेंटिमेंटल जावन घेवची डिसिजन न्ही आतां आमकां फॉर एग्जाम्पल इस्कॉनान तुवें खंयचे गुरूल दिक्षा घेवका म्हूण जाल्यार खंयचे लोकल टेंपल ऑथॉरिटी आनी आतां ಸ್ವಲ್ಪ वर्स चुकून इस्कॉन डिसायपल कोर्स म्हूण केलेलो आसा ते एक वर्सा कोर्स घेतल्यार ते कळटा की दिक्षा घेवची कशी फूड आनी ते ऑलमोस्ट कंपल्सरी आसात कोणाक दिक्षा घेवपाक आनी ते इस्कॉन डिसायपल कोर्स करता म्हळ्यार एक लेखार ते गुरून कोणाक दिक्षा दिवका पळय तांकां टेस्ट केल्या म्हणजे जाता ते इस्कॉन डिसायपल कोर्स केल्यार की तांकां कळका की हे विशय करू आसा म्हणून सो ते गुरून टेस्ट केल्या म्हणजे जाता सो दोन्ही विशयार प्रभुपाद स्वामीन सांगचे गुरूने टेस्ट केल्या म्हणजे जाता शिष्याने टेस्ट केल्या म्हणजे जाता सो हे एक 2 पॉइंट आमी पळयले आता हे 2 विशय कळले गुरुपादाश्रय आणि श्री कृष्ण दीक्षादी शिक्षण आता मुखार सुन कशें न्ही हे दोन्ही जल सिद्धाक विश्रंभेन गुरु सेवा मागीर गुरूक एक्सेप्ट करतरी भारी श्रद्धेन सेव करचें म्हूण ताजे खातीर प्रभुपाद स्वामी उद्धव गीता देखून हाजे मिनींग बरयतना तांणी हे श्लोक कोट करता ती आचार्यां माम विजानीयान नवमन्यते कर्हिचित नवमन्यते कर्हिचित न मर्त्ये बुद्ध्या सूयते सर्वदेव मयो गुरु म्हळ्यार एक पंथ गुरु एक्सेप्ट करतरी नेवर डिसरेस्पेक्ट हिम म्हळ्यार शांग रुपार तागेल सेव करका आनी कसं मूड आसूं का की साधारण मनुष्य न्ही तो देवालोची रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हळ्यार देवा मणकेची म्हूण त्या मुडार आमी सर्वीस करका म्हणून विश्रंभेन गुरु सेवा तें हाजेर सांगिल्लें आनी प्रभुपाद स्वामी मागीर आनीक एक तांणी कोट करता आशिल्ली केन्नाय गुरूल विशय आसतना की यस्य देवे परा भक्तीर यथा देवे तथा गुरव तस्य ते कथित ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन म्हळ्यार महात्मा म्हळ्यार कोणाक गुरूले आनी देवाल विशय श्रद्धा आसा तांकां पुरा शास्त्रा विशय कळटा म्हणून यस्य देवे परा भक्ती तांकां ती भक्ती प्राप्त जातली म्हूण प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें तांणी हे श्लोक मस्त कोट करचे आशिल्ले सो अशें पुरो की आमी खंयचे गुरू दिक्षा घेतल्यार हांव पर्सनली सर्व करचें मेळटलें की ना आतां तूं सांगिल्लें आसना सर्विंग द स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणून ना मेळ्ळो ना दिसता कसं जालें की मस्त शिष्य अशें पुरो ती और तांणी मस्त बिजी अशें पुरो ती पर्सनली सर्व करचें मेळ्ळो ना जाल्यार आमी तांणी गुरूल तांगेलें वचन तांणी कसं सांगता ती तें आमी आयकून तांगेलें मूड अंडरस्टँड करता तांगेल्या मनांत कशें इच्छा आसा म्हणून आतां प्रभुपाद स्वाम्याक कितली सकट शिष्य आशिल्लीं ती मस्त जण शिष्यांक प्रभुपाद स्वाम्यान वटू 1 मिनीट वेळ उलोवचें मेळ्ळें आशिल्लें जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें मस्त सकट विशय तांणी आयकत आशिल्लीं ती की प्रभुपाद स्वाम्याले भक्ती प्रचार जावका जनाक बरें जावका म्हूण हें करका म्हूण तांणी सांगता आशिल्लीं ती तांणी तें आयकून तांकां कसं जाता आशिल्लें तांगेलें कसं साध्य आशिल्लें तांणी तें एक्सेप्ट करता आशिल्लीं आनी पुरा शिष्य जनान विंगड खंयचे टॉपिक घेवन प्रचार करचे अशें पुरो ಸ್ವಲ್ಪ जनान व्हड देवस्थान बांदूचें त्या सेवा घेवचे अशें पुरो ಸ್ವಲ್ಪ जनान बुक्काचें वितरण करचें तांतू चड मन घाललें अशें पुरो ಸ್ವಲ್ಪ जनान तांगेलें चांग रुपार विंगड वचून उलोवन भक्ती प्रचार करचे तसले सेवेन तांकां चड इंट्रस्ट अशें पुरो म्हाका प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें तांगेलें मस्त सकट विशय तांणी सांगिल्लो आसा तांगेल शिष्यान तांगेल मूड अंडरस्टँड करून संप्रदायांत येवचे ते मूड अंडरस्टँड करून मुखार सुन वचचे खातीर कसं करता तें तांणी एक्सेप्ट करून तें एक्सेप्ट केलें आनी मुखार सुन गेलें सो आमी फायंड आउट करपा पुरो की आमकां गुरूल पर्सनली सर्व करूं जायनातल्यार वय तांगेल मूड कसं आसा आमकां स्पेसिफीक इंस्ट्रक्शन मेळचे पुरो मेळच ना पुरो जाल्यार गुरू स्थानार कोण आसता ती तांणी जनरल इंस्ट्रक्शन्स दितात की हें कशी हें मुवमेंट सर्व करता सो त्या लेखारी आमी ते जनरल इंस्ट्रक्शन्स घेवन वय आमगेल्या जिवनांत गुरू सेवा कोर येता म्हूण सांगीत आसा जाल्यार
ते गुरु पादाश्रय आणि दीक्षा घेऊन जातरी आम्ही केन्ना सर्व करता ती तेन्ना आम्ही कसं नाही एक कमिटेड सर्व्हिस घेऊन म्हळ्यार म्हणटात पळय कसं नाही पुणी वय जप करचें देवाल बुक शास्त्र वाजोवचें तें एक सेवाची जाल्यार कसं नाही एक सेवा घेवन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या पळय तेन्ना आमकां इथं एक ओनरशिप जाता की हा हे गुरुला कसं की एक मूड आसा तांणी कसं की एक भक्ती प्रचार जावका म्हूण तांगेलें कसं की आसा तांतू आमी कसं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन भागीदार जाता ती तेन्ना हें एक पॉयंट जाता विश्रंभेन गुरु सेवा म्हळ्यार आमी वी नो लॉंगर आर गेस्ट म्हळ्यार आमी येवच्या पुरो ती भक्तीन तूं एज अ गेस्ट मूड आरी की हा आमी कसं की आयकलीं ती आनी चमकलीं ती जाल्यार दिक्षा घेवन गुरु विश्रंभेन गुरु सेवा म्हळ्यार आमी गेस्ट आदोकून होस्ट जातात की आतां आमी खाली आयकून वचची न्ही और कसं नाही करची न्ही आमी होस्ट जाता ती आमी कशी हेल्प करूं येता न्ही भक्ती प्रचारांत तूं हांव कोणा हांव सांगयता हे बुका विशय हांव कोणाक भक्ती दिवची गुरू मेगेल मनांत कसं आसा सो तें एक सिरियस कमिटमेंट जाता सो वी नो लॉंगर रिमेन गेस्ट मागीर आमी होस्ट जाता ती आनी आमी खुशेरी देवाल सेवा मुखार सून करचें गुरूक सहाय करचें की आमगेर लेकार कसं सेव करूं येता त्या मुडार आमी आसता ती म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर फॉलोइंग द नेक्स्ट म्हळ्यार साधू वर्तमानो वर्तनम म्हूण चारय पॉयंट आयचे तातूंत हें आसा की हें वर्तमानुवर्तनम आमी चारय अध्यायान भगवद्गीतान तुवें पळोवं येता य यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश म्हूण देवान हें सांगचें अशें वर्तमानुवर्तंत हें रूप गोस्वामीन सांगिल्लें वर्तमानुवर्तंत म्हळ्यार आमी देवान सांगचें आसा की कोण मेगेल शरण येता तांणी मम वर्तमान म्हळ्यार हांव सांगिल्ले रितेरी तांणी मेगेल पातारीची मेगेल डायरेक्शनान तूं येता ती खंयचेय रुपार गेल्यार म्हूण तशींची हांतू वर्तमानो साधू वर्तमानो वर्तनम म्हूण हें रूप गोस्वामीन सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आमी साधू जनान सांगिल्लें पदचिन्हारी मुखार सून वचूका म्हूण सांगिल्लें आसा कसं जालें की आमी गुरू कोणें एकल्याक स्विकार करूं नासचें पुरो जाल्यार आमी खंय राबता ती ते लोकल टेंपल आसचें पुरो और विंगड कोणी आसचें पुरो तांणी पुरा जनान क्रिश्चन प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लो विशय सांगचें सो आमी मस्त जनाले शिक्षण घेवं येता खाली आमगे गुरू लेका मोद न्हय जस्ट लायक आमगे क्लास टिचर आसचें पुरो जाल्यार युनिवर्सिटींत विंगड प्रोफेसर जाय आसचें पुरो सो आमी पुरा जनाले शिकून आनीकय मुखार सून कशी वचचें येता आध्यात्मीक जिवनांत तूं तें पळोवं येता प्रभुपाद स्वामीन कसन सांगिल्लें संप्रदायान विंगड गुरू आशिल्लीं कोण आशिल्लीं तांणी कसन सांगिल्लें हें कसं व्हड विशय सो हें भारी चांग रुपारी प्रभुपाद स्वामीन आमकां पुरो बुक्स दिलेले आसा ते आमी अध्ययन केल्यार आमकां आनीकय हो पुरो विशय चड कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आमी खंयचे साधूक एक्सेप्ट करचें कोण हें एक सिद्धांत सेम आसा तांणी आमी साधू म्हूण एक्सेप्ट करूं तांकां म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें गुरू म्हळ्यार एक पर्सन मात व्यक्तित्व मात न्ही गुरू म्हळ्यार एक तत्व म्हूण तशें पळयल्यार पुरा जनाल गुरू देवूची कृष्णम वंदे जगद्गुरू म्हळ्यार गुरु तत्व म्हळ्यार अशें आसता की कोणीय जावन म्हळ्यार देवाक मस्त एक नमुने एंग्जायटी आसता खंय इतलें पुरा आत्म आसत ह्या संवसारांत तूं तांकां भक्ती रस मेळका नवें भक्ती रसामृत सिंधू आमी ताजे खातीर वाजयच न्हू भक्ती रस मेळका नवें देवाक भारी एक एंग्जायटी आसता खंय पुरा आत्माक हें पुरा मेगेले अंश न्हू ममैव अंशो तांकां भक्ती रस मेळका हो आनंद मेळका देवाकय तो आनंद जावका भक्तीचो देवाले एक भक्ती आनी पुरा जनाल उद्धार जावका म्हण देवाल मनांत आसा आनी देवाल ते एंग्जायटी कोणीय पुणी घेवन त्या मुडारी करता ती तांणी गुरुतत्वाक रेप्रेझेंट करता ती एक लेकारी म्हूण सांगिल्लें आसा सिद्धांत विरुद्ध नासी देवाल कसन तें एक मनांत आसा भगवद्गीतेन सांगिल्लें आमगे संप्रदायान तूं आमकां शिकिल्लो विशय आसा तो विशय कोण फॉलो करतात तांणी पुरा साधू जनाची म्हूण कसं जालें की प्रभुपाद स्वामी हे पॉयंटार उलयतना तांणी तें बुकान बरयल्लें आसा की बुद्धा म्हळ्यार देव आशिल्लो तो देवालो अवतारू म्हूण सांगिल्लो आसा आमगेल्या शास्त्रांतूच सांगिल्लें आसा की देवालो अवतार जाल्यार बुद्धान सांगिल्लें आमगेलें आमी फॉलो करतात बुद्धिजम ना तांचे विंगड रुल्स आसा सो आमी फॉलो करूं येता जाल्यार साधू म्हळ्यार कोण आमी कोणाले आमी गुरू जावन कोणा स्विकार केला और खंयचे वैष्णव संप्रदाय जो कोणू ते रुपार येता ती कोण भक्ती प्रचार करता ती सो आमी ताजे विशय केअरफूल आसूं का की केन्ना कोणाक फॉलो करतना म्हूण
कसं की कन्फ्युजन जावचे साध्य कोणाले विंगड मूड अशें पुरो और विंगड कशें सांगचे पुरो. इट्स लायक प्रभुपाद स्वामी बुद्धाल एग्जाम्पल दिलें त्या वो एक आध्यात्मिक विशयची जाल्यार ते सिद्धांत विंगड आसा स्वामीची के केअरफुल असू का ते एक्सेप्ट करतना. आणि आयचे लास्ट पॉइंट म्हळ्यार सद्धर्म पृच्छा म्हळ्यार आम्ही हे आता आमकां गुरुल सेव करून शिक्षा मेळटा न्हय तेन्ना आमी आनी कशें शिकयत कशी एप्लाय करूं त्या मुडार आसूं का म्हूण सांगिल्लें आसा. धृतराष्ट्र मुडार अशें ना जे धृतराष्ट्रान एक क्वेश्चन निमगेलेलें आसा ताणें सूर्य अध्यायांत सूर्य श्लोकांत गितान सांगचें आसता मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय ताणें एक क्वेश्चन निमगुचें आसा जाल्यार भगवत गीता आसून तागेलें हृदय परिवर्तन जाल्लें ना. सद्धर्म पृच्छा म्हळ्यार ताणें क्वेश्चन कसलें निमगेलें लायक अ न्यूज रिपोर्टर म्हळ्यार कसन चलता असं म्हणून सांग म्हणून म्हळ्यार ताका जस्ट एक इंटरेस्ट आशिल्लो कसन चलता असं म्हणून सांग म्हणून ताका भगवत गीतान देव कसन सांगतले तातूंत ताका इंटरेस्ट नाशिल्लें. जाल्यार अर्जुनाल कसं मूड आशिल्लें धृतराष्ट्रा म्हणके न्ही अर्जुनाल मूड कसं नाशिल्लें हांव जिवनांत कसन कोरता म्हणून शिष्येस्तम ब्रूहि तन्मे म्हणून म्हळ्यार तांगेल मूड कसं नाशिल्लें कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यश्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तम साधी माम त्वाम प्रपन्नम म्हणून हें अर्जुनाल मूड आशिल्लें की देवा तूं म्हाका सांगता की हांव अंतू श्रेय म्हण आयिल्लें पळय शब्द की म्हगेल खातीर कसन चांग आसा ते सांग देवा शिष्येस्तम ब्रूहि तन्मे म्हणून ह्या मुडारी आमी सद्धर्म पृच्छा आमी इन्क्वायरी कोरका म्हूण सांगिल्लें आसा हांव कन्फ्युज्ड आसा म्हूण. सो ह्या एक 5 पॉइंट आयच्या सेशनांत कवर केलेलें आसा. जनरली हे एक पॉइंट दितना 2 क्वेश्चन चिके जनाल मना येवचे पुरो जस्ट आय एम जस्ट ट्रायंग टू एड्रेस दॅट की अशी कशें मनांत आयल्यार म्हूण की देवाल नामस्मरण केल्यार पूर्ण हांवें गुरु स्विकार करून दीक्षा स्विकार करचें तें हांवें पुरो जावका हांवें ना. इन जनरल आमकां गुरु जावका वय देवाल नामस्मरणान तूं पावर आसा खंडिताची आनी जेन्ना आमी देवाले पावयता जाल्यार देवाल मनांत कसं आसा देवान सांगचें आसना भक्त्या संजय ते भक्ती म्हणून म्हळ्यार भक्ताले आशीर्वाद असल्या मात भक्ती प्राप्त जाता म्हणून. अच्युत दास म्हणून तो हरिकथाकार आशिल्लो कोंकणीन तांणी एक पंत सांगचें आशिल्लें एग्जाम्पलान तूं की सांज चेडूं आसल्यार ताका ऑफिसांत देखून अन्न आयल सिता अशी तें ऑफकोर्स हें फुडें कालाचें एग्जाम्पल ऑफिसांत देखून अन्न आयल सिताक तेन्ना हांव कसं करता म्हळ्यार तांकां चांग कोण पुटळ नाणो न्हू तागे नांक आशिल्ले पिंट्सांनी पुसोवन न्हू चांग ड्रेसांनी घाल न्हू ताका पेटयत काय तेन्ना आन ताका पोटोवन धरता काय हा यो रे चेडा म्हूण म्हळ्यार अशी ऑफिसांत देखून आयल सिता कुडले पोटोवन धरना म्हळ्यार अशी पिंट्स आसा कसं ड्रेस घालेलो आसा तेन्ना कुडले धरना तेंचे गुरु रुपार म्हळ्यार आमी स्विकार केल्यार गुरुल आशिर्वादान आमगेले दोश निवारण जावन न्हू देवान आमकां स्विकार करची तसली परिस्थिती गुरु आमगेले खातीर करता म्हणून. आनी देवा हरिनाम दिक्षा म्हळ्यार आमी ते दिक्षा घेतात पळय तेन्ना गुरुल आशिर्वाद मेळटा आमकां तांकां दिक्षा घेताना हरिनाम म्हळ्यार कशी देव पुरांत आसा. एक एग्जाम्पल यूज करता हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल न्ही जाल्यार पुरांत देव आसा जाल्यार एक मुर्तीन तो आमी प्राण प्रतिश्ठा करून ते गुरून आहावन करचें आसना मागीर ती मुर्ती देवा म्हणके जाता मागीर त्या मुर्तीत सेव करता ताका अर्च विग्रह म्हणटा ती देवू तो तशी हरिनामांतूय देवू आसची जाल्यार दिक्षा घेवन केन्ना आमी त्या गुरू हातान स्विकार करून आयकता ती आनी तांगेर सेव करचें येता तेन्ना तें आनीकय पावरफूल जाता. मागीर आनीक एक अशें पुरो की कशी सिलेक्ट करचें स्पिरिच्युअल मास्टर म्हळ्यार कोण गुरू कशी स्विकार करचें और आतां आमी एक हें लेखू का की आमी आमगेले आध्यात्मिक जिवनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स करचें जायना ती आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी हागेल निमित्त तागेल निमित्त न्ही आध्यात्मिक जिवना प्रगती करचें तें आमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी कशी मुखार सून वचूं काय म्हण तें डिसिजन आमी घेवका तें जाल्यार आमी कशी हें डिसिजन घेवता कोणान आमकां मस्त इन्स्पायर जाता कोणाल ಒಟ್ಟು अशें आमकां चांग जाता कोणाल लेक्चर आयकल्यार आमकां चांग जाता कोणाल ती कम्युनिटी म्हळ्यार गुरुले तांगेले शिष्य आसा ती तांगेले मध्य आसल्यार आमकां भारी खुशी जाता तें पुरो आमी मना दवरून आमी कनेक्शन करूं येता की हां आतां म्हाका दिसता की हांगेल दिक्षा घेवका कोणाल निमित्त आमकां इन्स्पिरेशन येता की भक्तीन तूं ह्या व्यक्तीन आमी आयकल्यार म्हाका भक्तीन तूं आनीकय मुखार सून वचका म्हूण दिसता तसले ते गुरुले आमी
दीक्षा घेवच्या खातीर आमी डिसिजन घेवयेत म्हूण त्या पॉयंटार आमी पळयता. एक पंत हें पुरो क्लियर अशें आसना की कशी कोर येता म्हणून. तेन्ना आमी हें फोर्स्ड वेर डिसिजन घेवका म्हूण ना की अर्जन्सी आजी डिसायड कोरका फाल्यांके डिसायड कोरका ना. एक पंत आमकां मनांत क्लॅरिटी ना पळय आमकां कसन कोरका म्हणून. तें एक लेखार आमकां देवालो आशिर्वादू ते क्लॅरिटी ना म्हणून. क्लॅरिटी ना म्हळ्यार कसन आमकां देव सांगता सर की तूं आनीकय डिपर स्टडी करी, आनीकय हाचे विशय चिंतन करी. आणि तुम्ही पॉइंट कोर येता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ लागना कसं की आमकां क्लॅरिटी नासल्यार पळय खंयच्या विशयांत आमी त्या विशयांत आनीकय डिपर वतात न्हू. आमी प्रश्न निमगयता ती ताजे विशीं आनीकय वाजिता ती तेन्ना आमकां खंयच्या विशयांत क्लॅरिटी नासल्यार त्या वेळी एक देवालो आशिर्वाद म्हूण लेख येता आमी की क्लॅरिटी नासले निमित्त हांव हाजे विशीं आनीकय कशें की पळोवचें वता म्हूण. आनी आमी केन्ना प्रार्थना करता ती तेन्ना देव खंडीत आमकां गायडन्स करता आनी आमी ताजे विशयांत डिपर वचयता. आमकां कसं नाही आसल्यार आमी ओके त्यांची पॉइंट कसं नाही पॉइंट आम्ही त्या मनावर येतं आणि पळयता हा आणि एक 10 दिवसान आम्ही त्या पॉइंटा विशीं चिंतन करूं येता हा आणि तू क्लॅरिटी आयल की म्हाका आनी कसं नाही निमगूच तशेंच की तो हगूर आमकां त्या पॉइंटांत क्लॅरिटी येवन आमकां ते एक श्रद्धा येतलें आनी आमकां डायरेक्शन मेळटलें की आमकां दीक्षा घेवका की कोणाले घेवका तें पुरा कळटलें. आनी आमकां एक पंत मना येवचें पुरो की ना आमगेल्या समाजांत तूं गुरु आसता ती और हें आसता ती ते आमगेलें एब्सोल्युटली आमगेलें पर्सनल डिसिजन. आनी अशी न्हय की कोणाले वांगडा कनेक्शन जाल्यार विंगड जावन हांव डिस्कनेक्शन कोरता म्हूण ना. पुरा जना वांगडा कनेक्टेड आसा येता. पुरा जना वांगडा आमी खंयचो चांग विशय आसा तें घेवं येता. सो वन कनेक्शन डजंट मीन डिस्कनेक्शन फ्रॉम अदर्स. आमी कोणाल्याक एक आमी प्रेरीत जावन आमकां दिक्षा घेवका म्हूण दिसल्यार खंडीत आमी मुखारसून वचचें येता. आनी आमी केन्ना हें डिसिजन घेता ती टेम्पररी एकर तेकर कसं दिसचें पुरो जाल्यार तातूंत कांय ना. श्रेय उत्तमम आमी ताजे खातीर करता आसत न्हू. आनी आमी हें डिसिजन सर्कमस्टॅन्शियली घेवका की म्हळ्यार आतां ह्या परिस्थितीन तूं हांव हें कोर येता परिस्थिती चेंज जाता पुरो जाल्यार ही दिव्य जावन आशिल्लें तें कसं आमकां एक इन्स्पिरेशन मेळटा और आमकां मन येता की हें मन आयलें म्हाका ह्या व्यक्तित्वान म्हाका भारी एक चांग दिसता सर की भक्तीन तूं म्हाका हांगेले आशिर्वाद प्राप्त जावन हांगेल्या देखून हरिनाम मेळ्ळ्यार खंडीत हांव भक्तीन तूं आनी मुखारसून वचून आनीकय देवाल सेव करून आनी तांगेले वय सेव कर येता म्हूण. पर्सनल असोसिएशन इम्पॉर्टंट न्ही. प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें की पर्सनल असोसिएशन इम्पॉर्टंट ना जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन थिंग म्हगेले ते हवाई केंकी सांगिल्लें की पळय हें जळार की मूस आसा पळय त्या म्हगेले आंगार बसून आसा तुमी पूण दूर आसत हो पळय म्हगेले आंगारय बसला म्हळ्यार ते जळार म्हळ्यार मस्त पर्सनली असोसिएट करता ना. पर्सनल असोसिएशन इज नॉट इम्पॉर्टंट. तूं वपू आनी वाणी म्हूण आसता गुरुल मनांत कसं आसा पळय ताजें पालन करचें तें मोर इम्पॉर्टंट म्हूण. आनी खंयच्याय विशयांत खंयच्याय परिस्थितींत ಸ್ವಲ್ಪ चांग ಸ್ವಲ್ಪ वाय हें आसचें पुरो जाल्यार आमगेलें एम्फसिस कसन घेवयेत आमी ताजे वयर आसचें नज आमी खंयच्या रुपारी कॉन्ट्रिब्यूट करूं येता आनी कशी आमगेलें कनेक्शन देवाल सेवेंतूय इस्टॅब्लिश जाता. 64 प्रिंसिपल्स आमी कशे शिकता आसत पळय भक्ती रसामृत सिंधूंत ते विंगड रितेन आमी देवाल ओट्टू कशी कनेक्ट जावं येता तें पळोवच्या खातीरची म्हणून हें पॉयंट. सो just एक 2 points हांव हें डिस्कशन केलेलें. सो इट्स अ व्हेरी पर्सनल डिसिजन आमी दीक्षा घेवका केन्ना घेवका कशी घेवका आमी कन्विन्स ना ती आमी आन्सर नासल्यार देर इज नो नीड टू रश इन टू ऑल दीस डिसिजन्स. आमी मना वर येता आनीकय तांतूं क्लॅरिटी येवच तशी करूं येता आनी आमी श्योर प्रार्थना करता आसल्यार देव आमकां क्लॅरिटी दितलो. देर इज नथींग टू वरी अबाउट इट एट ऑल. सो हांव हांगार आपयता कसं उलयल्यान चूक आसल्यार तुमी क्षमापण करता. हांव क्विकली रिकॅप करता आमी कसं डिसिजन आमी कसं आज डिस्कस केलेलें. फर्स्ट आमी पळयलें की भक्ती रसामृत प्रार्थना करून जातरी भक्ती रसामृत म्हळ्यार सिंधू म्हळ्यार भक्ती रसा विशयीची म्हूण. भक्ती रस म्हळ्यार आत्माचें ओरिजिनल इमोशन और ते भक्तीचे आत्माचे पुरा कशी आनंद प्राप्त जावचें म्हळ्यार भक्तीचे भावनेंतूची म्हूण. आनी मागीर आमी आयचे सेशनांत ह्या चॅप्टराचे पॉयंट घेतले. फर्स्ट आशिल्लें की गुरुपादाश्रय म्हूण आमी त्या पॉयंटार डिस्कस केलें. गुरुपादाश्रयांत आमी हें प्रबुद्ध ऋषीन निमी महाराजा कडसून सांगिल्लें ताजे विशय डिस्कस केलें की श्रेय उत्तममा खातीर म्हणून आनी गुरू कोण म्हूण तें केल्लें आमी पॉयंट. आनी निष्णातम उपाश्रय म्हळ्यार गुरू म्हळ्यार कोण तें प्रभुपाद स्वामीन एक्सप्लेन केलें. तस्माद म्हळ्यार कशें की आमी कन्विन्स्ड आसा ती की मनुष्य जन्मांत आयलें मस्त
हें सुख हें संवसारीक सुख कितलें असलें एक लिमिटेशन आसा आमी मुखार सून वचे खातीर आमगेले फॅमिलीचे आमगेले समाजाचे पुरा बरेपण करचे खातीर भक्तींत मुखार सून गेल्यार श्रेय उत्तम प्राप्त जातलें म्हूण आनी ताचे खातीर आमकां तें कोरता जाल्यार आमी गुरू पादाश्रय स्विकार कोरता म्हूण हें एक फर्स्ट पॉयंट रूप गोस्वामी सांगतात. मागीर तें जातरी नेक्स्ट पॉयंट कसो न्हय श्री कृष्ण दीक्षादी शिक्षण म्हळ्यार दीक्षा घेवचें म्हूण सांगिल्लें. म्हळ्यार दीक्षाचे मेन एसेन्स म्हळ्यार हृदयपूर्वक जावन शरण येवचें. एक्सटर्नल फॉर्मॅलिटी इम्पॉर्टंट न्हय म्हूण आमी सांगिल्लें की कशी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तांगेले चैतन्य महाप्रभू मनांत कसो नाशिल्लें तें तांगेलें लायफ जाल्लें. तांगेले इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करचे म्हळ्यार तांगेलें जिवनाचें एक ध्येय आशिल्लें. सो दीक्षा म्हळ्यार गुरू मनांत कसो नासता तें आमी समजून घेवन आमगेलें तें जिवना पालन करची ती वृत्ती आमगेले भितर येता पळय तें निजें म्हळ्यार दीक्षा. जाल्यार प्रभुपाद स्वामीन तांगेले गुरून भक्ती सिद्धांत सरस्वतीन तांणी फॉर्मली तें एक सेरेमनी वय केलेलें इन्स्टिट्यूट केलेलें तेंच्यान तांणी यज्ञ कोरून त्या शिश्याक एक नव नाम दिवन तें कसं जालें की एक फॉर्मल रिलेशनशीप जाता म्हूण ताचे खातीर म्हूण सांगिल्लें. आनी फॉर्मल रिलेशनशिपा खातीर आमी सांगलें की नॉलेज खंय दाखोवन मेळटा जाल्यार आमी युनिवर्सिटी वचून ऑफिशियली रजिस्टर जातात न्हू कसं शिकता जाल्यार आनी युनिवर्सिटी रजिस्टर जालें सुद्दां एक क्लास टिचर आसच्या पुरो जाल्यार विंगड सब्जेक्टा खातीर आमी विंगड प्रोफेसर जावं जाता ती. सो प्रभुपाद स्वामी इस्कॉन युनिवर्सिटींत आमी कोणालें एक गुरुले दीक्षा घेवन आमगे क्लास टिचर जावचे पुरो जाल्यार तांणी सगळें एक कम्युनिटी केलेलें आसा खंयच्यान तांणी एक समाज वैष्णव समाज करून आमकां हातान दिलेलें आसा आनी आमी ह्या पुरा जनाले हें शिकयत आनी तें शिक्षणम जाता. दीक्षादी शिक्षण दीक्षा वय आसा आनी शिक्षण वय आसा म्हणून आनी दीक्षाचे मेन रिजन कसं न्हय शिक्षण मेळका म्हणून आनी शिक्षण हें देवाल विशयान तूं आमगेले गुरू थ्रू वय मेळटा आनी आमगेले विंगड समाजाचे विंगड भक्तांचे वैष्णवाल थ्रू वय आमकां तें मेळटा. गुरू म्हळ्यार संप्रदाय रिप्रेझेंट करता म्हणून. आनी मागीर नेक्स्ट आमी पॉयंट केलेलें की प्रभुपाद स्वाम्यालें मर्सी तांगेले अनुभव तांगेली दया आमकां 3 रुपार प्राप्त जाता. एक तर तांगेले दीक्षा गुरू म्हळ्यार तांगेले आशिर्वादान मेळचे ते आमकां आनी बुक्स म्हळ्यार तांणी बरयलेले बुक्स आतां आमी नॅक्टर ऑफ डिवोशन तें तांगेले आशिर्वाद आनी हे सगळे वैष्णव समाजाचे पुरा साधू जन कोण आसा ती ते तांगेले आसा ते आमी पॉयंट डिस्कस केलेले आसा. मागीर हें 2 वस्तू जातरी कसं नेक्स्ट कसं न्हय विश्रंबेन गुरू सेवा म्हळ्यार भार एक श्रद्धेन आमी गुरूल सेव करचें म्हूण सांगिल्लें आसा. यस्य देवे परा भक्तीर यथा देवे तथा गुरू म्हूण आमी तें एक पॉयंट डिस्कस केलें की आमी हें पॉयंट आउट केलें की दीक्षा घेतल्यार स्पिरिच्युअल मास्टर और गुरू दीक्षा घेतल्यार अशी न्हय की आमकां पर्सनली सेव करूंक मेळटा. प्रभुपाद स्वाम्याक तांगेले शिश्यांक कोणी एक जनाक तर मेळूंक वय चान्स मेळ्ळी तांकां जाल्यार तांणी कसं तांगेलें मूड आशिल्लें प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले बुक्सा थ्रू तांणी कसं इन्स्ट्रक्शन्स दिलेलें तांगेले क्लासेसा थ्रू कसं इन्स्ट्रक्शन दिलेलें तांगेले मन अंत कसं नासता म्हूण तांणी समजून घेतलें आनी तांणी तांगेले जिवनांत तें पालन करचें तें एक ध्येय घेवन तांणी तांगेलें जीवन त्या रुपार केलेलें आसा. सो तें एक मूड आसूं का आनी त्याची विश्रंबेन गुरू सेवा म्हणून मागीर ताचे नंतर कसं न्हय विश्रंबेन गुरू सेवा मात न्हय साधू वर्तमानू वर्तनम म्हळ्यार आमी साधू जनान सांगिल्ले इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करता आनी साधू जन म्हळ्यार कोण हे संप्रदाया दुखून येता ती खंयचे संप्रदाय आसो जाल्यार कोण भक्ती खातीर बॉनोफायड आसता आनी पुरा एक प्रकार साधू जनाची म्हणून आनी प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें गुरू म्हळ्यार खाली व्यक्ती न्हय गुरू तत्व म्हणून कोण देवाल कसं मन अंत आसा त्या पालन करच्या खातीर शिक्षण दिता तो एक प्रकार गुरूची आनी प्रभुपाद स्वाम्यालें मनांत हेंच आशिल्लें की आमी खंयचेय रुपारी आमगेले लेखारी एक प्रकार आमी स्विकार करून हें भक्तीचे भाग पुरा जना दिवचे अशी जावका म्हूण तांगेले मनांत आशिल्लें. अशी न्हय की साधू म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामीन एग्जाम्पल दिलें की बुद्धा वय देवूची जाल्यार तागेले सिद्धांत आशिल्ले ते विरुद्ध आशिल्ले. सो आमी साधू म्हूण कोणाले इन्स्ट्रक्शन्स एक्सेप्ट करचे पयलीं फुडें आमी ते चेक करता की ते सिद्धांत शास्त्रान सांगिल्ले लेखारी आसा की म्हूण त्या लेखार ते सम आसल्यार आमी ते साधू म्हळ्यार तागेले कसं ते इन्स्ट्रक्शन्स आसा आयकूं येता. आनी आयचे कंक्लुडींग पॉयंट आशिल्लें सद्धम्म पृच्छा म्हूण सद्धर्म पृच्छा म्हळ्यार आमी धृतराष्ट्रा म्हणके इन्क्वायरी न्हय की किम अकुर्वत म्हणून न्यूजा लेखार न्हय आध्यात्मीक जिवनांत जाल्यार कसले इन्स्ट्रक्शन मूड कशी आसूं का शिष्येस्तम शादी माम त्वाम प्रपन्न म्हळ्यार हांव तुगेले शिष्य येता म्हाका हें आध्यात्मीक जिवनांत तूं श्रेय उत्तमम कसं न्हय हाजे विशीं आयकून म्हाका तें पालन करचें एक भाग्य दिवका म्हणून त्या प्रकारार आमी गुरूक अप्रोच करूं येता म्हणून. आनी लास्टार आमी सांगिल्लें एक पॉयंटार सांगिल्लें जस्ट एक 2 क्वेश्चन्स की खाली देवाल नामस्मरण करनातले पुरवाय म्हणून ना
देवाल मन आणतोय असं की आम्ही गुरुल शरण येऊ का आणि देवाल एक कनेक्शन जावन आम्ही ते नामस्मरण स्वीकार करता ती ते आनीक पॉवरफुल जावन मेळटा म्हणून आणि कशी आम्ही स्पिरिच्युअल मास्टर चूज करूं येता ताजे खातीर आमी एक 3 पॉइंट डिस्कस केले की कोणा लोट आमी चड इन्स्पायर जाता ते आमकां अशें मन आयकता ह्या व्यक्तीन पळयल्या की आमी भक्तींत आनीक सेव करता ह्या व्यक्तित्वाला आमकां शरण येवका आसा की आमी आमगेले रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी ते डिसायड करचें ते आमी आउटसोर्स करचें जायना आमी डिसायड करता की खंयचें इन्स्ट्रक्शन येवका म्हणून आणि तांगे लेगसी म्हळ्यार तांणी बरयलेले बुक्स तांगे क्लासीस आयकून और तांगेले ओट्ट आशिल्लें तांगेले कम्युनिटीन तूं त्या गुरुल कम्युनिटीन तूं जन कशी आसता ती तांणी आमकां लायक जातात की ह्या पुरा डिसायड कोण जाल्यार आमी डिसायड करूं ती की कोणाले दिक्षी घेवका आणि आमी ते डिस्कस केलें की इस्कॉनान दिक्षी घेवका ते इस्कॉन डिसायपल कोर्स म्हणून आसा ते 1 वर्साचे तातूंत पुरा क्लॅरिटी येता की कशें पॉइंट आसा म्हणून त्या कोर्स घेवचे तशी आसता सो क्लॅरिटी नासल्यार काय रश करका म्हणून इट शूड नॉट बी अ फोर्स डिसिजन की कोणाले प्रेशर अंडर येवन हो तूं दीक्षित घेवका हांव मागीर दीक्षित घेवका इट्स नॉट अ फॅशन और की एक टाइम लिमिट की ह्या वर्सा हांव दीक्षित घेवन कंप्लीट करतलो म्हळ्यार मस्त सगळें लायफान करची टास्क आसता पळय आमगेले कसं म्हणटा बकेट लिस्ट अमेरिका भोंवन येवका दीक्षा घेवका आनी म्हाका हे कोर्स कंप्लीट करका इट्स नॉट लायक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू तांतूं तुका एक स्ट्रायक ऑफ केलें हें दीक्षा वय जाल्ली मागीर म्हणून एक पॉइंट जालें ना इट्स अ सिरियस डिसिजन कसलें की एक लायफ लायन कमिटमेंट आनी आमी कसन म्हणून एक क्लॅरिटी येनासच्या पुरो आतां आमगेले समाजांत ऑलरेडी गुरू आसा हें घेवका की ना अशी पुरो तुमगेले प्रश्न आसल्यार मनान तूं ताचे विशयी कांय भिवका म्हूण ना प्रश्न आस म्हळ्यार हें एक देवाल इंडिकेशन तुमकां की हें तुमी टॉपिकारी आनीक सिरियसली थिंक करया ती डिस्कस करया ती आणि देवाला प्रार्थना केल्यार आत्ता नाही जाल्यार 2 महिन्यान नाही जाल्यार 3 महिन्यान नाही जाल्यार 6 महिन्यान जावं फोर्स्ड रश करका म्हूण ना तूं देव तुमकां त्या क्लॅरिटी हाण दितलो आणि तुमकां त्या मनांत क्लियरली येतलें की मुखारसून हांव कसं करता म्हणून सो त्या पॉइंटा खातीर प्रेशरायज्ड ऑर इस्कॉनांत गेल्यार आतां दिक्षी घेवका पडटली अरे आमगेले समाजाक गुरू आसा आनी कसं उलयतली यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट ऑल दीस थिंग्स हें तुमगेलें एकदम पर्सनल डिसिजन आणि तुम्ही केन्ना कसं विशयान कम्फर्टेबल आसता ती त्या लेखार घेव येता बट वॉट वी हॅव टू रिमेंबर वन थिंग इज की हे पुरा विषय कसं आसा अल्टिमेटली आमकां देवाल ओटू कनेक्ट करचे खातीर इट्स नॉट दॅट की दिक्षा जाल्या जाल्ल्या म्हूण ना इट इज कनेक्शन देवाल ओटू आनी हें मस्त आनीकय आमकां कसं म्हणटात पळय मुखारसून आनीकय देवाल सेवा भाग घेवच्या खातीर तें भक्तीन मुखारसून वचच्या खातीर प्रभुपाद स्वामीन सांगलें म्हळ्यार पर्सनल असोसिएशन मेळ आसना अशें न्ही की एक जळार वय गुरुल आंगार बसून आसता तें व्हड असोसिएशन न्ही मात तें गुरुल मन कसं आसा मूड कसं आसा तें आमकां लायफ लाँग आमी तें आमकांय दिसता की आमी करता पूण त्या लेखारय आमी तें डिसिजन घेवं येता सो हांगार आपयता सखीचरण माताजी तुमगेले कसं असल्यार कॉमेंट्स तुमी सांगून कन्क्लूड करूया हरे कृष्ण प्रभुजी हरी बोल भारी लायक कोण तुम्ही एक्सप्लेन केले प्रभुजी एक्सप्लेन केलं तितले लायक जावन समरी दिला तुम्ही जो श्री गुरुपादाश्रय श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रंभेण गुरुसेवा साधो वर्तमान वर्तनम आणि सद्धर्म प्रचार या 5 प्रिन्सिपल्स वगैरे आज तुम्ही डिटेल जावन भारी लायक जावन तुम्ही सांगून दिलेलास प्रभुजी आमकां एनिंग केलास मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां आणि कोणाकय कसले प्रश्न असल्यार अजवेरी जो तुमकां कसले कमेंट्स आस म्हण जाल्यार तुम्ही सांगेत निमगू येता अनम्यूट करून मला सीता माताजीन हात रेस केला माताजी निमगू येत माताजी हरे कृष्ण Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranama. First of all, thank you so much. It is Sandakund to make a wonderful session. Dil Khatreka. Prabhuji, I have 2 san question asachi. I hope I can get answer. Amke life antu amken guru munaste predestined urtu hai. Malari ki Krishna itche urta ki amgele past karma vailen continuity where depend asa. कित्याक की म्हळ्यार केलो कोणता सान एजाचेर एक चर्डाक म्हणत एक गुरु मेळटा गुरु इन द सेन्स ही गेट्स इनिशिएटेड आनी केलो कोणता आमी एक पर्टिक्युलर एज जाल्या नंतर आमकां वी गेट दॅट अंडरस्टँडिंग एंड वी टेक इनिशिएशन तो म्हगे फर्स्ट प्रश्न त्यानंतर हांव दुसरे प्रश्न विचारता प्रभुजी
हे गुरु मेळचे आनी भक्ती प्राप्त जावचे एक्चुअली आमी खंयचे रुपारी इन जनरल क्वॉलिफायड आसना ती माताजी आमी फुडें जन्माचे आसो ह्या जन्माचे आसो ताका ते आमी ते इस्कॉनान ते वर्ड यूज करतात पण कॉजलेस मर्सी म्हणून आमी कसने करनी हे डिजर्व करचे खातीर सो इट इज एब्सोल्युटली कशें की आमगे मालगड्यान केलेलें और खंयच्या भक्तजनाला आशीर्वादान केलेले निमित्त आमकां कशें की एक्सपिरियन्स करचे मेळटा आमी कशें की केलेले खातीर आमकां मेळटा ते खंडित ना आमी कसने करना ती की आमकां ह्या भक्ती मेळो पुरो और गुरुल पादाश्रय मेळचे पुरो विंगड कोणाल की आशीर्वाद आसा प्रेयर्स आसा ताजे खातीर आमी हाजे खातीर क्वॉलिफिकेशन जाता प्रभुपाद स्वामीने सांगचे आशिल्ले एक पंदरा शिष्यान निमगेल की आमगेल कसं क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें म्हणून ऑफकोर्स तांणी इन इनफॉर्मल मूड सांगिल्लें की तांकां निमगेलें की आमगेल कसं क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें की आमकां तुमगेल शिष्य जावचें मेळ्ळें म्हणून तेन्ना प्रभुपाद स्वामीन अशें सांगलें की तुमगेल कांय क्वॉलिफिकेशन नाशिल्लें आय मेड युअर क्वॉलिफिकेशन म्हळ्यार तांगेल तें मूड अशें आशिल्लें की तुमगेल कसं पास्ट कर्म और ह्या लायफान तूं कसं न्ही आतां पळयल्यार तांणी ही पीस जावन आशिल्ली तांणी खंयचेय रुपार क्वॉलिफायड नाशिल्ली एक लेखारी जाल्यार कशें की एक सुकृती वैष्णवाला आसता तें मेळटा सो येस देर इज डेफिनेटली अ कनेक्शन देवाल इच्छे ज्या शिवाय कसने जायना अल्टिमेटली एक्सटर्नली आमगेल गुरु आसा पुरो इंटरनली वे परमात्मा जावन आसा बोथ दीस फॅक्टर्स कम टुगेदर आणि देवाल इच्छेन ते कशें की जावचें देर इज नो डाउट अबाउट इट द टायमिंग इज ऑफकोर्स इम्पॉर्टंट आमी कसने एक टायमाच्या विशयार आमकां दिसता की हो अर्जन्सी आसा हें आसा तें आसा म्हणून ऑफकोर्स देवाल विशय अर्जन्सी करूं का बट वी हॅव टू रिमेंबर की आमी अल्टिमेटली वी आर ऑन अ मल्टी लायफ जर्नी म्हणून ताकाच तुमी सांगले म्हणके एक जन लक्ष्य आसा पुरो की ताका 5 वर्सांनी ध्रुवाक आनी प्रल्हादाक क्लॅरिटी आशिल्लें तांकां कसं करता म्हणून म्हळ्यार ताका तर गर्भांतूय इन्स्ट्रक्शन मेळ्ळें आनी स्वल्प जन आशा पुरो की एट द एज ऑफ एट अ लॉंगर एज और in maybe in some future life the clarity hoche puro jalari whatever we learn in bhakti those credits remain with us for sure that is understanding and we physically may get the same guru or not the same guru but the principles remain and we get guidance from the point we have already reached at tumi 100 mile journey to just an example you have taken your guidance ki first 10 miles kanchi westche mo ya life antu at the next 11 token 100 te vache not necessarily the same person will be there but the guru tattva will be there that is what Prabhupada Swami sangle ki guru tattva is important monu ani guru tattva mala kona anyone who is willing to take the anxiety for Krishna to guide people on how to come to him so the personality may different you may be born in a different community or so many factors will be there but whatever we have learned there will be someone to guide us from that point of onwards in the next life also if we don't finish who will accept the position of the guru हांवे केलो पंता एक 2-3 एग्जांपल रिसेंट एग्जांपल्स आसा की पेशंट इन डेथ बेड दे आर टेकिंग इनिशिएशन म्हळ्यार ऑनलायन इनिशिएशन बी घेतील पळयलें आसा ब्राह्मीण दीक्षा बी घेतील पळयलें आसा म्हळ्यार आपले तांगेल एंजायटी पळय they are not worried about की तांणी खंयच्या स्टेजार आसा म्हणून बट तांगेल मूड कशें आसा की म्हळ्यार they want to take shelter of so and so guru why ते बी पळय आसा आनीक नेक्स्ट क्वेश्चन कसो ती म्हळ्यार वी जनरली व्हेन वी आर निओफाइट्स और ऑफ कोर्स निओफाइट लेवलार उरताशी अंटील वी रीच अ पर्टिक्युलर स्टेज पण हांव पळयलें की कोण शिक्षा मेंटर पळय तो आमकां गायड करता टू सिलेक्ट अवर गुरू and many a times we get motivated through his experience through our experience and no doubt we take the right decision also and there are no regrets of course but then we always have the feeling ki he is the medium shiksha mentor asa he is the medium for us to get a particular guru but tagel role as a guide bhi urta ani कसं म्हणता सांग so taking guidance from such mentor is it a right decision in absolutely a way? Right decision probably Mataji and this is the same point which has come to ki sadhu vartamanu vartanam malari this is one of the points which is emphasized kasale ki when we may be in a certain mood आणि आम कसने एक community inspire जावनु आम्ही एक गुरुल सेव घेवच्या पुरोती or दीक्षा घेवच्या पुरोती but in our particular service and our interest there may be someone whom we may connect with who may be a god brother from a different region or tagel services chapuro but we get very much inspired because ki tani sangchi kasan ek vishay chapuro or tangel te service tungel to match jaw chapuro so you may continue to spend more time with him ta chapuro
but we are all under ह्या म्हणतात पळय Prabhupada Swami family into a surge. For your particular service, we may be able to connect with someone more or disconnect, but we are all under the shelter of Guru Tattva only. And directly or indirectly, whoever helping us, we have to consider that to be a mercy of our Guru only, although the person may be different. So if that is the mood, की आता आम्ही कोणाला एक पर्सन आउट कनेक्टेड जाल्ली ती और पर्सन जाल्ली त्यावेळी आम्ही आवर अंडरस्टँडिंग शुड बी दॅट की गुरुला आशीर्वादा निमित्तचे आय एम कनेक्टेड विथ दिस पर्सन and in that way we can continue to be 100% म्हणतात पळा committed and loyal. At the same time we may associate with so many people who will fall under the category of sadhu. So that is मागीर धैर्यानी तुमका निश्चय येता की गुरुला आशीर्वादाने आमी लाईफ अन जगतास. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी कोणाक क्वेश्चन्स जो आसवा अस म्हणजे अनम्यूट कोण निमगो येता चॅट बॉक्सान घाल येता. प्रभुजी चॅट बॉक्सान तो मस्त कमेंट्स आयिल्लो आसा तुमकां एप्रिशिएट करनो. भारती पै माताजी बरेला वंडरफुल सेशन प्रभुजी. हेमा पै माताजी बरेला एक्सलेंट सेशन धन्यवाद प्रभुजी. आणि मथुरा माताजीने एक पॉइंट बरेलेलो सांगा वी कॅन कन्सल्ट विथ शिक्षा गुरु अबाउट गुरु दीक्षा. आता तुम्ही सांगील मणकेची दीक्षा मेंटर लागी कन्सल्ट करूं येता म्हळ्याला. व्हेरी वेल एक्सप्लेन पॉइंट टू पॉइंट हरी बोल म्हणून मथुरा माताजीने घाला प्रभुजी. आणि रश्मी भट माताजीने वंडरफुल सेशन प्रभुजी म्हणून सांगला. हरे कृष्ण. कोणाके क्वेश्चन्स असवा ಕೆಲವು अनाउन्समेंट्स असा करता पायी पांडव निर्जल एकादशी केन्नाच्या म्हणके एकादशी आसची त्या दिसू संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असा पायी सगळ्यांनी येवका म्हणून विनंती करता असा. आणि कोणी आज नाव जॉईन झालेला असा जो कोणाके नाव दिवका म्हणून दिसल्यार अनेके तुम्ही मायाका जो विद्या माताजी जो भारती माताजी के अनेके तुमगेल नाव दिव येता आणि तुमका स्लॉट्स प्रोवाइड करताची भाग्य येवका म्हणून जलारी. आणि नेक्स्ट सेशन भक्ती रसामृत सिंधूच्या मंडे नाही ट्यूसडे असता 14th जून ट्यूसडे का त्या प्रभुजी करता असाची विप्रसुदाम प्रभुजी कंटिन्यू करता असाची या चॅप्टर 7. आणि 15th जून वेडनेसडे का अमला सीता माताजी त्यांनी करता असाची नेक्स्ट चॅप्टर. त्याच्यानंतर 17th जून का His Grace अनंत राघव प्रभुजी भक्ती रसामृत सिंधूच्या एक चॅप्टर एक पाठ काढता असाची. सो सकट जन तुम्ही येऊन अंत भाग्य येवका म्हणून विनंती करता असा. तशी संडे प्रभुजीला विप्रसुदाम प्रभुजीला GSP भक्त वृंदांतू सेशन्स असा अटेंड करायची भाग्य याची. हरे कृष्ण. आणि या सॅटरडे स्पेशल गेस्ट असाची हिज ग्रेस हरी पार्षद प्रभुजी त्यांनी. सो स्पेशल इंग्लिश असतं सेशन त्याचे ट्रान्सलेशन कोंकणीन असता. तुम्ही सगळ्यांनी येऊन आज लाभ घेवका म्हणून निमगून घेता असा. आणि 30th जून आता थर्सडे नाईट्स वैष्णव भजनचं चिल्ड्रन स्पेशल असता आणि तुम्ही सगळ्यांनी येऊन श्रवण कोरका म्हणून निमगून घेता असा. हरे कृष्ण. आणि कोणाके क्वेश्चन असवा क्वेश्चन असलेला प्रभुजी रेडी असायचे आन्सर दिवच्या का.